वेदांताचे व्हेसल एकतर जप्त करात नाजाल्यार पावणेर काडात। ताचे कडल्यान 165 कोटींची वसुली केल्या उपरांतच एक्सपोर्टाक परवानगी दियात। गोंय प्रदेश काँग्रेसीन प्रमोद सावंत सरकारा कडेन मागला। मजगतीं दाबोळे सांपडिल्ली बॉक्सायट बेकायदेशीर एक्सपोर्ट केल्या ताची चवकशी करात अशें काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान खण विभागा कडेन मागला। 165 करोड सरकाराक देणे आसा त्या डिफॉल्टर वेदांताक सरकार एक्सपोर्ट करपाक कशें परमिशन दिता। काँग्रेसीन खण विभागाचेर मोर्चा काडून जाप मागली। वेदांता सरकाराक देणे आसा जाल्यार वसुली कित्याक जायना, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान विचारला। आज या सरकाराच्या भ्रष्ट सरकाराचे आनी एक एक्सपोजे ओपन करपाक आज आमी हांगा आयिल्ले। 2012 जेन्ना हे बीजेपीचे लोक जेन्ना गोंयभर आनी ढोल घेवन सगळ्या गोंयकारांक फटयले की 35,000 कोटी रुपयाचो स्कॅम काँग्रेस पक्षान केला असो एक तांणी परिवर्तन करया म्हणून सरकार हाडले। ते 35,000 कोटी रुपया कोणे घाले आनी खंय गेले हे आज मेरेन गोंयकारांक खबर ना। मागीर ह्या सरकारान एक सीए ऑडिट कमिटी स्थापन केली, जातून 2 झिरो खाले आणि सांगले की 350 करोड रुपयाचे इलिगल मायनिंग जाला। असे सगळे जे कोण लीज ओनर आशिल्ले तांचे नावां ह्या सरकारान असेंब्लीनूय टेबल केल्यात, आमकां आरटीआय अंडरूय दिला। सो 35,000 वयल्यान ते आंकडो आयलो 350 करोड रुपया, 351 करोड टुवर्ड्स इलिगल मायनिंग। तातूंतले 80 करोड रुपया ह्या डिपार्टमेंटान वसूल केल्यात। उरिल्ले 171 करोड रुपया अजूनही वसूल केल्ले ना। 271 करोड रुपया वसूल केल्ले ना। तातूंतलो मेजर कंपोनंट म्हणटा तो एक हांचो ह्या डिपार्टमेंटाचो ह्या गोंय सरकाराचो जावंय वेदांता लिमिटेड। आज जावंय कित्याक म्हणटा तें मागीर मुखार सांगता। ताणें 165 करोड रुपया ह्या डिपार्टमेंटाक फारीक करून 15 जानेवारीक आमच्या एका ऑफिस बेररान हांगा डिपार्टमेंटान कंप्लेन केल्ली। मुख्यमंत्र्याक तातून मुख्यमंत्री आसा, चीफ सेक्रेटरी आहा, प्रिन्सिपल फायनान्स सेक्रेटरी आहा आनी मायन सेक्रेटरी। आमी कितें म्हणून सांगिल्लें की ह्यो वेदांता म्हणटा ताचे व्हेसल आयल्या ती सरकारान जप्त करची, ते पयशे आहा ते सरकाराच्या तिजोरेन घालची, नाल्यार ती व्हेसल ऑक्शन करची। सरकारान ताचेर कांयच वासपूस केली ना। ताच्या उपरांत ह्या वेदांता चोरान आनी एक व्हेसल हाडली, MV निलोस, जीचे लोडिंग आज कंप्लीट जाला म्हणून आमकां कळ्ळा। आता ताची हायट पळयात, ती गेली दुसरी व्हेसल, आता तिसरी व्हेसल आज थंय बर्थ जाल्या, जाचे नाव हा लीला फुजी। जेन्ना आमी ऑफिसराक विचारले की बाबा तो तुज्या डिपार्टमेंटाक पयशे बाकी आहा जाल्यार तो हय म्हणून सांगता, ताका परमिशन कोण दिता जाल्यार तो अंदा आपूण दिता, आनी ताणें मामलेदाराक ऑलरेडी ताजे रिकवरी ऑफ ड्यूजाक प्रोसिजर सगळो कंप्लीट केला। म्हणजे ताजो प्रॉपर्टी अटॅच करपाक ताणें 70 वाळपयच्या रेव्हेन्यू मामलेदाराक बरयला, ताणें ती ऑर्डर काडल्या। मागीर वाळपयच्या रेव्हेन्यू ऑफिसरान ऑर्डर काडल्या आनी तुज्या पणजेच्या मामलेदारान ऑर्डर काडल्या। इमिजिएटली तुवें हे कॅन्सल करचें, हे पयशे जे ते इमिजिएटली रिकवर करचे, कित्याक एका सायडीन तूं वता रिणां काडिता, आमच्या रिणाक 35,000 करोडाचेर पावले, 35,000 कोटीचे लोन आहा, आनी दुसऱ्या सायडीन तूं हे जे डिफॉल्टर आहा तांचे रिकवरच करना। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दिस गव्हर्नमेंट इज वर्किंग इन नेक्सस विथ दिस क्रोनी फ्रेंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी। वेदांता सारकिल्ल्या डिफॉल्टराक सरकार कशें सांबाळून घेता ते पाटकरान सांगलेंच। दाबोळे सांपडिल्ले बॉक्सायट बेकायदेशीर रितीन एक्सपोर्ट केल्ल्याचो आरोप करत ते संबंधान काँग्रेसीन खण विभागात कागाळी नोंदयली। दाबोली एअरपोर्टाच्या भायर जे रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग चल्ला थंय त्या पोर्शनान जो हिल कटिंग आशिल्लो तातूंत तांकां सोर्सीस की थंय बॉक्सायट मेळ्ळा म्हणून, आनी आमचें आतां इन्फॉर्मेशन आहा की ते ताणें इलिगली इन द नेम ऑफ रोड डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वे थंय बॉक्सायट पोकल्ले, ते स्क्रीनिंग केलें, क्रशिंग केलें आनी एक्सपोर्ट केलें, आनी हो डिपार्टमेंट न्हिदला। म्हणजे हे सरकार म्हाका समजना कितें चल्लां म्हणून। मुख्यमंत्री कितें जेन्ना दिल्ली वता केन्ना आनी दोळे धापून वता, अरे तूं ग्रेड सेपरेटरा वयल्यान जेन्ना देंवता एअरपोर्टा वयल्यान दाबोळी, तुका ते मुखार दिश्टी पडटा मरे। तुम्ही आतां फायल केल्या कंप्लेंट? आमी आत्तां, कित्याक आज सकाळीं आमकां कळ्ळें आनी आमी पळय कंप्लेन फायल केल्ली आहा आनी ताका सांगलां हाचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय।
आज आम्ही आमची टीम दाबोलीची टीम थंय वचून इन्स्पेक्ट करतली आनी समज जर जायना जाल्यार आमकां आतां आनी दुसरो पर्याय ना म्हणटा तो मंत्र्याच्या दारार वचून बसचें पडटलें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकर.